आज एक कॉर्डिनेशन सायड इन्स्पेक्शन हांवें ऑनरेबल कलंगूट MLA मायकल लोबो हांच्यांनी घेतलेलें. आमचें मॅक्सिमम अंडरग्रावंड केबलिंग आसा तें कंप्लीट जालेलें आसा आनी पायप जे उरल्या ते सर्कल टू आमचे सालिगांव जंक्शन हो कुडको उरलेलो आसा. सो आमी आमचे हॉटमिक्सिंग ऑफ रोड आमी सुरवात करता येता त्या विकांत आनी ते करच्या पयलीं आमी म्हणजे अटर केअर घेतलेलें आसा की कितें आसा कोणाक आमी पावसाच्या टायमार तुमकां खबर आसतली कॉन्क्रीट घातलेलें. ते कॉन्क्रीट काडून हे सगळे म्हणजे परते घातला ते कॉन्क्रीट काडून हेजेर परतो रिसर्फेसिंग जावंक जाय. तें काम आतां चालू आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां की विजेच्यान तुमचे टू वेनेसडे आमी आमच्या हॉटमिक्सिंग फर्स्ट डे येता सुरवात करतलो जे करून IDCच्या लोकांक त्रास जाताले, पिलेंच्या लोकांक, सालिगांवच्या लोकांक त्रास जाताले पावसाच्या टायमार तेंच्यांनी हे काडना ते आमचे सगळे कंप्लीट जातले आनी म्हणजे सुरळीतपणान ते ट्रॅफीक सुट्टले. ते प्रॉपर प्लॅनिंग केलें. क्रॉस ड्रेन्स कितें आसा त्यो आमी घेतलेल्यो आसा. सायड ड्रेन्स कितें आसा ते सुटलेले आसा. फुडें खंय तें उदक भरतालें ते पेवर्स घेतलेले आसा जे करून म्हणजे हो रोड जो करता हो फुडल्या कितल्याशाच वर्सांक आमच्या लोकांक म्हणजे बरो रोड येवपाक जाय. फक्त सांगतना एक खोशी दिसता की जी कामां आमची आशिल्ली अंडरग्रावंड केबलिंग जावं लेईंग ऑफ रॉ वॉटर पायपलायन आनी लेईंग ऑफ पायपलायन प्युरिफायड पायपलायन तिनूय कंप्लीट जाल्या आनी हॉटमिक्सिंग रोडूय आसा हो कंप्लीट जातलो. फक्त एक कॉर्डिनेशन म्हणून केन्ना कितें करतले इंजिनियरा कडेन एक जॉयंट आमी मिटींग घेतिल्ली ती आमी आतां मिटींग आमी कवर केलेली आसा. थँक्यू. Today we have done a coordination meeting with all the departments, PWD roads, PWD water supply, WRD, and electricity, assistant engineer, junior engineer, they are contractors. We have brought everybody together so that they work in coordination, so that once the hot mix is laid, somebody else doesn't come. म्हणजे आनी कोण येयलो दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर आनी रोड खोडपाक लागलो. आतां खुबशे उतरां आमी घेतलेलीं आहा. आमदार हांव कलंगूट म्हणून, केदार सालिगांव म्हणून. आनी येस ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेवपाकूच जाय. ही आतां जी ती 5 केबल घातल्या इज अ स्टेशन वीच इज कमिंग, दॅट इज इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन वीच इज कमिंग अप टू 20 by 110 by 33 kVA स्टेशन आहे. आणि हे स्टेशन आख्ख्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी, कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जे लोकांक इलेक्ट्रिसिटी अनइंटरप्टेड दिवपाक एक कोलवालेसून टॅपिंग जावन लायन येयल्ली आहाय, डायरेक्ट लायन. सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट लायट फ्रॉम म्हापसा नाव, वी आर नॉट गोइंग टू गेट लायट फ्रॉम पोरवोरीम नाव. सो इट इज कमिंग डायरेक्टली टू फ्रॉम कोलवाले टू दीस न्यू सबस्टेशन which will give power to everyone, to all the substation in Sholem constituency, Kalangut and Saligaon, which is sufficient for us. So ये हो जो एक्सपेंडिचर हा वो अराउंड 650 crores सरकारान म्हणटा. तितून आमी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक हा, कलंगूटाक हा, हे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आतां काम सुरवात हा तेजी वॉटर पायपलायन घालप आनी मागीरूच हॉटमिक्स करप हे इम्पॉर्टंट हा. ते खातीर आतां ही 100 मीटर ही पिलेन रोडाक उरल्या ती घालतले ह्या विकांत आनी हॉटमिक्स जातलो रोड. आनी आमची हिंगासून 2 किलोमिटर्स उरल्या. सो एक वाटेन रोड आमी हॉटमिक्स करता, बरो करता. सो आनी हो रोड मातशे 8 दिसांक बंद करतले मागीर आनी वॉटर पायपलायन घालून तेका आमी रिसर्फेस करतले आनी हॉटमिक्स घालतले डबल कोट. सो तेन्ना हो सगळे रोड कंप्लीट जातले. तितूनसून नागवा, कलंगूट टू नागवा, नागवा टू आरपोरा, आरपोरा टू बादे, आसागांव बादे, अप टू अंजुना, हे सगळे रोड तितून हॉटमिक्स आहा. ही सगळं अंडरग्राउंड केबल इज गोईंग अप टू बादे स्टेशन, अप टू अंजुना स्टेशन, हे सगळे सदर हे वयता. कोऑर्डिनेशन कमिटी मीटिंग वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही काडल्या आमी कोऑर्डिनेशन कमिटी वीच इनवॉल्व ऑल द 3 MLAs अँड ऑल द इंजिनियर्स. नाल्यार कितें जाता, प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर आपलें काम सोंपोवन वचोंक सोदता आनी मागीर परतून येता आनी रोड खणटा. अशें जावचें न्हू म्हणून आमी एक कॉर्डिनेशन मिटींग आयज केलें. सो अंडरग्राउंड केबलिंग कितले पर्सेंट जालो तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी? आमचे मॅक्सिमम जाला. खाली मोदलो जो उरला फ्रॉम आरपोरा अप टू अंजुना हो आमी ड्रील करून घालता, म्हणजे SGD मेथड. आनी थोडो आहा तो ओपन ट्रेंच, खंय टर्न्स बीन आहा ते ओपन ट्रेंच. सो तो आतां कंप्लीट जावपाक 1 म्हयन्या भितर सोंपतले तेका. डेडलायन आमी दिल्या तांकां 31st. ना हो ऑक्टोबर
First week of November, we want to do complete hot mix ready for everyone. Tourism season start झाल्लो हा, charter येयल्ले हा. So nobody should be inconvenience आसपाक उपकारना. बागाचो रोड हॉट मिक्स घेतलेलो हा आमी. तो रिपेरिंग चेंबर्स जे सोकला गेल्ले ते वयर काडल्या. सेवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे वचपाक ते चेंबर केले आमी रोडाचे मोदेका ते वयर काडल्या रेस केल्या तेजे सायडीक आमी कम्पॅक्टींग केला आनी आतां तेकाय हॉट मिक्स घालता ऑल फुटपाथ्स वील बी रेज्ड हे सगळे कामां आमी घेतलेली आहा भितर या सगळ्या खातीर प्रिकॉशनरी एक्शन्स हाव विल बी टेकन सो प्रिकॉशनरी एक्शन घेतल्या आमी आतां खंय रोड डिगींग जातले तेका आमी कंप्लीट रेड टेप आनी तेजे सायडीक बॅरिकेडींग करतले आमी आतां फुटपाथ डिगींग जातली कलंगूट अप टू बीच फ्रॉम पंचायत अप टू बांदोडकर स्टॅच्यू फुटपाथ आमी रेज करता ती आनी तेका न्यू इंटरलॉकिंग पेवर्स घालता ते पिड्यार जाले ताजे पोनाक अंडरग्रावंड केबल वयतालो सो रोड आसतलो तो रोडाक टच जायना बट स्टील पीपल शूड नॉट बी इनकन्विनियंट म्हणून तेका आमी कंप्लीट बॅरिकेडींग घातलें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर